मगच्या बाबयनीनो देव मनशान पळयल्या बरी पळयना. देव आमी मनशांक घालून पळयता, आमी मनशान पळयल्या बरी तो पळयना म्हणटा. मनीस पळयता फकत बैलान म्हळ्यार कितें, ताची सोबाय, एका व्यक्तीची सोबाय मागीर शिकाप, सोबाय आनी शिकाप तो मनीस पळयता. मागीर ताचें आस्त बदीक दुडू कितलो आहा ताचे कडेन म्हणून तें पळयता. वय सोबाय जालें, शिकाप जालें, आस्त बदीक जालें. मागीर कातीचो खाल्लार पळयता. कातीचो खाल्लार गोरोगी कोलोगी कितें काले म्हणून कातीचो खाल्लार पळयता. मागीर ताचें उणेंपण पळयता. ताचें उणेंपण म्हळ्यार ताचे कडेन एक कार आहा गी बायका. आनी आमचे कडेन 2 कारां आहात, ताचे कडेन एकच कार. आमचे कडेन सायकल आहा, ताचे कडेन सायकल ना. आळे अशें पुरो. आमचो जागो 10 सेन्स, ताचो जागो 6 सेन्स. आमचो बंगलो 12 कुडांत आमचें व्हडलें गार्डन आसा. ताच्या घरा गार्डन आनी कांय ना. आमच्या घरा आमकां सगळ्यांचो ग्रोट्टो आहा गेटी कडेन, ताच्या घरांत ग्रोट्टो ना. आळे ताचें उणेंपण पळोवचें. आनी ताका आमी चडून दिना. तांच्या घरच्या चेडक्याक आमी चडून दिना. तांचे कडेन ग्रोट्टो ना, आमचे कडेन ग्रोट्टो ना. आमचे कडेन ग्रोट्टो व्हडलो आमचो, तांचो ग्रोट्टो ल्हान. तांचें उणेंपण पळयता. आनी ग्रोट्टो आमचो मानाचो संकेत. भक्तीचो देवा लागींचें न्ही, आमकां माण गत्ता खातीर एक बांदून दवरला ग्रोट्टो. तें मागणें जायनातल्या रे, घरांत मागणें समाना जाल्यार ग्रोट्टो घरा मुखार बांदून दवरला म्हळ्यार आसा सगळें म्हूण दाखोवंक. अशें पुरो आमचें चलता, आमचें पुरो चलता अशें. देखून हें पुरो बैलें पळोवन करता. देव म्हणटा मनशान पळयल्या बरी हांव मनशांक पळयना. एकलो मनीस म्हजे लागीं मागोंक येता आनी ताचें बायलें कांय पळयना हांव म्हणटा जेजू. एकल्या मनशा कडेन संबंद करता आनी ताच्या बायलें कांय मनशान पळयल्या बरी हांव पळयता म्हणून चिंती नाका, हांव तें पळयना म्हणटा. देव खालें म्हणटा. देव म्हणटा हांव तांचें काळीज पळयता म्हूण. हांव काळीज पळोवन हांवें काळीज पळोवन आनी हांवें सांगचें म्हणटा देव, एक काळीज पळोवन तुमी संबंद दवरचे. सैरीक करतना, बिजनस करतना कितले जण मोगाच्यान कितले जण म्हणटात हांवें ताका रीण दिलें, बिजनस करतना साला दिलें बिजनस रीण दिलें लोनार व्हरून गेलो तो, लोन केलें लोन म्हजे दिता म्हणून गेलो. आतां हांवें ताका 40 लाख ताणें म्हाका दिवंक आहात. दिवंकूच आयकना पुरो म्हणून हांवें आसलो बरो म्हजे आसलो आनी तो स्टोरांत आसले पुरो वस्तू तो वचत व्हरतालो. आज दिता फाल्यां मेळोंक म्हणून हांव फाटीं येलो ताका पळोवंक. तो व्हडलो मनीस म्हणून चिंतलो आतां पळयतना ताणें म्हाका डूब केलें, म्हाका चीट केलें म्हणून. आतां म्हजें बिजनस पडोवन गेलें. हांवें 5 जाणांक भरून एक 20 लाख 30 लाख 14 लाख अशे पुरो दिल्यात. आतां हांवें कांय करचें म्हूण कळना, फाटीं दिवंक आयकना. हांवें मुखार येचें, म्हाका वस्तू हाडिचे. पयशे सरतान दिता म्हणलें मनीस दिनात. आनी एकल्यान 3 वर्सांत हांवें म्हाका दिवनात, एकल्यान 2 वर्सांत हांवें दिवनात, एकल्यान 5 वर्सांत हांवें म्हाका दिवंक आहात रीण 20 लाख दिवंक आहात, एकल्यान 5 लाख दिवंक आहात, एकल्यान 40 लाख दिवंक आहात, एकल्यान 30 लाख दिवंक आसात, एकल्यान 60 लाख दिवंक आसात. अशें म्हाका 1.5 करोड येवंक आसा. आल्या पयशे नात म्हजे कडेन, दिवंक ना. कांय खर्च करता ना. बिजनस पुरो डावन जालो. हांव फाटीं येयलो तांकां 5 जाणां फाटीं येयलो आनी हांव बुडलो म्हूण रडटात. थोडे फावटी तशें सारकें तें बिजनसान जालें रीण दिवचें. थोडे फावटी पार्टनर करचें, बिजनसान पार्टनर करचें आनी ताका फाटीं येयलो पार्टनर करून दिलो. ताणें पुरो बँकांनी लोन काडलें आनी दवरलो तो. आतां कांय खर्च करता ना. आतां म्हजें बिजनस केलें इकल्यार तें लोन फारीक करूंक जायना. तो हांवें म्हाका चीट केलें ताणें. म्हजें बिजनस बरें चलतालें फाटल्या 3 वर्सांनी. खंयच्यान म्हाका मेळ्ळो म्हणून हांव फाटीं येयलो ताका स्मार्ट म्हूण चिंतलो. बरें उलयलो, बिजनस वयर हाडया, हांव थंय घालया, हांगा घालया, त्या गांवांत घालया, हांगा घालया. म्हाका बुडयलो ताणें रडटात. बुडयलो ताणें म्हणटा आमी बैलान पळयता मनशां बैलान पळयता. तशेंच आमी अमेरिकांत आहात, दुबयांत आहात, ऑस्ट्रेलियांत आहात, न्यूझिलंड आहात, लंडनांत आहात, रशियांत आहात, स्पेनांत आहात म्हणून आमी थंय आसलेल्या चेडवांक हांगा काजार जाल्या उपरांत एका म्हयन्यान डिवोर्स जाता. तशेंच तेन्ना आशिल्ल्या चेडवांक हांगा चेडक्यांक पळयता अमेरिकांत आहात थंय हांगा चेडके म्हणटा आनी तांचेर काजार करून दिता. मागीर कंगाल जातात, मस्तपटीक कंगाल जातात. कित्याक म्हूण सांगल्यार मोगाच्यानो कित्याक म्हूण सांगल्यार थंय पळय तांचे थंय कालें गोड म्हळ्यार काळीज पळोवन काली बायलें कात पळयल्या, शिकाप पळयलां आनी शिकाप पळोवन तांची सोबाय पळयल्या आनी तांचें उणेंपण पळयलां, चड आशिल्लें पळयलां. उणेंपण पळोवचें, चड आशिल्लें पळोवचें, दिवचेंत. देखून मनीस पळयता, आमी काल करता मनीस पळयता आनी बरें म्हणून तक्षण आमी काल करता एक फैसाल दिता, तिर्मान दिवन सोडटा, जजमेंट करता आनी करता एकच स्विकार करता, एकच तिरस्कार करता. देखून प्रीमेच्युअर जजमेंट म्हणटा आमी. प्रीमेच्युअर जजमेंट करता, तिरस्कार करून सोडटा. वो नाका, वो ताचे कडेन उणेंपण आसा, आमचे कडेन चड आसा, वो नाका, तें नाका, ताचे कडेन उणेंपण आसा, आमी नाका म्हणून.
आमच्याकडे इतल्यान तांच्याकडे काही येना जावचें ना. प्रेजुडीस म्हणटा आमी हाका, प्रेजुडीस म्हणटा. तशेंच देव काळीज पळयता म्हण सांगता. पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत अध्याय 6 तो अध्याय 6 आजकाल म्हणटा देव हांव ताचें काळीज पळयता म्हणटा. जस्याचे पूत 7 जाण पूत येता तशे येतात. व्हडल्या मलगडो बारी सोबीत तो आनी तो व्हडल्या देव म्हणटा हांवें ताका तिरस्कार केला म्हण सांगता. न्ही सकट लोक म्हणटा ताका तोच रायकर कित्याक म्हणटा तो पळोवंक सोबिता, कातींत गरो आसा आनी बळो दिसता, पावरफूल दिसता, बरो आसा पळोवंक. ताका तूं तेलाय म्हणून सामुएल ताका तेलांक उडटा म्हणटा देव सांगता टोनी हांवें विंचुरलो म्हूण सांगता. हांव मनशाचें भायलें रूप एपियरन्स भायलें रूप पळयना, भायलें रूप म्हणून पळयना, तांचें एपियरन्स भायलें कशें दिसता तें पळयना, काळीज कशें दिसता म्हूण पळयता, काळजांतलें तांतलीं मावल्यां पळयता म्हणटा. मगाच्या न्हू वांजेलांत आज जोनच्या वांजेलां अध्याय 9 तो कुर्डो ताचें कोणाचें पात हाकते मनीस जातात. कोणाच्या पथका वरवीं तो थंय बसला, कोणाच्या पथका वरवीं म्हणून आनी ताचें ताच्या पुर्वजांचे आवय बापायचें ताच्या पुर्वजांच्या पथकाक ताका शिक्षा जावन तो कुड्डो जावन जल्मा लागीं म्हूण लोक सांगतात. जेजू तांच्या सावलाक ती जाप दिना. जेजू म्हणटा देवाची महिमा आतां प्रगट जातली म्हणून, देवाची महिमा प्रगट जातली म्हणून सांगता. आनी देवाचीं कामां आतां उगडापण जातलीं म्हणून, देवाची महिमा उगडापण जातली म्हणून. जेजू कोणाकय दुरसाना गुन्यांवकार करिना. आवय जावन बाप कोणाकय गुन्यांवकार करना, कोणाकय दुरसाना देव तो शिंपी काडटा आनी मातयेन घालून ताच्या दोळ्यां लायता. शिंपी म्हणून कहलें प्रवाद्यांनी आदी मागां बरोवन दवरलें. प्रवाद्यांनी कायलें बरोवन दवरलें तांणी. प्रवाद्यान आदी मागीर बरयलें, तितलें आदी मागां बरयलें. मेस्साया येताना तो मेस्साया येतलो, तेलो इल्लो देवाचो पूत येतलो, मेस्साया येतलो, तेदळ ताची शिंपी बऱ्यांत गूण करूंक वापरतली म्हणून, ताची शिंपी बऱ्यांत गूण करूंक वापरतली म्हणून. देखून जेजून कुर्सार मारून ताच्या आंबली रगत आमकां दिलां गूण करूंक. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या आंबली रगतान आमी गूण जाता. ह्या कोरोना वायरसाक वखात जेजूच्या आंबली रगत सदांच आमी तें आमच्या मागून काडटा. आमच्या आत्मज्योतीच्या आश्रमाक येतले हांव समेजतां आत्मज्योती आश्रमाचेर आनी संवसाराच्या क्रिस्तांवांचेर आनी आतां तुमी पळोवनच्या हें देवाचे उतार आयकुच्या तुमचेर ह्या कोरोना वायरसाचो निवार म्हणून, कोरोना वायरसाचो निवार म्हणून तुमचेर सुरेस्पराच्या आंबली रगतान तुमकां सगळ्यांक आमी तेला येता. प्रवाद्यान बरोवन घाल्लें ताची शिंपी बऱ्यांत वापरतले म्हणून. जे मेस्सायची शिंपी वापरून गूण करतले, गूण जावंक हायका नासली पिडा ताची शिंपी लागून गूण करतले म्हणून. ही पीड दोळ्यांची दूख कितल्या वैजांनी ट्राय केलें कोण ना, कितल्या पंडितांनी पळयलें कोण गूण करूंक कोण जावना. सोमयान ताच्या शिंपयेन गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तें रुता जाता तांणी प्रवाद्यान सांगलें जेजू रुताक करून दाखयता. शिलोमाक वचूं म्हूण. शिलोमाक वचून दुनिये म्हणटा जेजू ती माती दुनिये शिलोमाक वचून म्हूण. आनी तो शिलोम म्हूण सांगल्यार बिईंग सेंट, धाडुल्लो मनीस, धाडुल्लो व्यक्ती. खंय तावन धाडुल्लो? ह्या अस्कतकायच्या जाग्यार तावन बळवंताच्या जाग्याक धाडुल्लो. ह्या पिडेच्या थळांत तावन पिडानांतल्या थळाक धाडुल्लो. ह्या अस्कतकायच्या थळांत तावन बळादीक थळाक धाडुल्लो. रिणाच्या थळांत तावन यशस्वी बिजनसाच्या थळाक धाडुल्लो. आनी समाधानांतल्या जाग्यार तावन समाधान आशिल्ल्या कडेन तावन ह्या फतक्याच्या काळोखा तावन उजवाडा स्वताच्या कुरपेच्या उजवाडा धाडुल्लो म्हणून. शिलोमाक वच म्हणून सांगल्यार धाडुल्लो. जेजू थंय धाडटा ताका, उजवाडा धाडटा, स्वस्थ करता. वय जेजू पिडेत हांव ताका गूण करता. देखून आमकां बघता हांव दोळेपटी मोगाच्यान आमकां बघता डिजेबिलिटीज, आमचे आंगाचे अंगविकलते डिसएडवांटेज म्हणून उपकारा पडना. डिसएडवांटेज म्हणून मोगाच्यान केदींच आमच्या अंगविकलते डिसएडवांटेज न्ही. हांवें पळयलो एक फादराबाक असो छोट्टा फादराब एकलो फादराब जल्मातानांत छोट्टे तो ताणें फादराब जालो, खापजीन जालो. आनी सगळ्यांनी म्हणटालो वो खा जालें गुरू काका खापजीन करता गे, वो खा जाल्यार काय लागे म्हणून. तो रावलो आनी ताचे उपरांत याजाक जावन एक ल्हान हळ्ळेक घालो ताका. त्या हळ्ळेन तांणी केल्लीं कामां म्हणी पळयलां लोकां सांगता बरसून त्या छोट्ट्या फादराबान. एक इगर्ज बांदली, तें इस्काल तें हें पळोवन ताणें भारी एक केलो. थंय थावन ताका आनी एक हळ्ळेक घालो 7 वर्सांनी. थंय ताणें अभिवृद्धी केली ताणें. लोक तेच्या फाटीर बरो पाद्रप तो मागण्याचो. लोकांक भुरग्यांक आनी परत ताणें वयर हाडलें आनी काम केलें. भायर आनी परत काम करून दिलीं ताणें पाद्राबान वळख आसलेल्या कडेन सांगून. आनी परत लोक बसतो अभिवृद्धी केलो, गव्हर्मेंट कामाक गेलो, सरकारांत सवलत त्यो लोकां मेळच्या बरी केल्यो ताणें पूर अभिवृद्धी केल्यो. देखून मोगाच्यान आमचें उणें म्हणून अंगविकला ते देवाच्या राजाक जायना म्हणून देवाच्या राजा सकडी जाय. देखून आमी म्हणून जो केदाळे अंगविकला ते अस्कत काय आमच्या ताच्यो जेजू आमच्या अंगविकला ते ताच्या महिमेक वापरता. देव ताच्या महिमेक
ताची महिमा आमच्या अंगा विकाला तेन्ना घेता. देवाचें बळ ताचें तें आसा आमी देव प्रदर्शनां करता, उगडापण करता. देखून सांत पळया कितले सांत म्हणटा हांव वस्कत आसलो हांव खंय आनी मैज पळया म्हाका जायना म्हूण सांगुल्लो मनीस म्हजे कडेन खंय येना परवर आयड कशें येचें म्हणटाना तें ल्हान बेत व्हरता. देव त्या बेतान ताची महिमा दाखयता. आब्रामाक वो गांव सोडून खंय येचें म्हणून तो रडटाना वोस्त हांव तुका दिता सगळें म्हणून थंय गेलो आनी ताणें पळय मोव आनी दूद ओडचो जागो तो ताका फावो जालो तो. देखून जेजू तो म्हणटा कुड्डो म्हणटा मागीर त्या फरिजेव आनी पुरा विचारतात म्हळ्यार ताका गूण करूंक मोगाच्या न्हू गूण करूंक खाली 2 श्लोक आनी सांगता जेजून ताका कसो गूण केलो. 2 श्लोकां 2 वळींनी 2 श्लोकांनी जेजून गूण केल्लें. मागीर 39 वळी आसात 39 श्लोक आसात कॉन्ट्रोवर्सी म्हळ्यार चर्चा ताचे वयल्यान जेजून कशें केलें ताणें कोलें गूण केलें. थोडे टी फरिजेव फाती येतात परतून घडयेन ते ना फाती येतात कॉन्ट्रोवर्सी करून घालतात मोगाच्यान. देखून तो म्हणटा खायला म्हणटा म्हणटा तो खायला म्हणटा म्हळ्यार म्हाका ताणें गूण केलो म्हजे पिडा गूण जावन तोच सुकारान म्हाका गूण जावं तोच सुकारान म्हाका गूण जावं तोच सुकारान हांव अशें कुड्डो आसलो म्हाका दीस दिवंक तोच सुकारान ताणेंच म्हाका दीस दिली म्हणून. देखून तूं वळखताय गी हांव आज खंयच्या स्थितीर असलो आज ह्या स्थितीर पावलां देवच कारण जेजूच कारण म्हणून वळखताय गी तूं वळखताय गी. म्हाका बरी व्हंकल मेळ्ळी जेजूच कारण म्हाका बरी सेरीक मेळ्ळी देवच कारण म्हाका बरो नवरो मेळ्ळो जेजूच कारण वळखताय गी तूं त्या कुड्ड्यान म्हणल्यार बरी म्हणटाय गी. म्हजे कडेन कांय नासलें कुवेट हाडून देवान येदोडलें घर म्हाका दिलें ताका देवच कारण म्हणटाय गी तूं. न्ही हांवें वचून केल्लें हांवें हाडलें म्हजें हांवें केल्लें काय म्हणटाय तूं खंयली तुजी भास. थोडी म्हणटात देवान म्हाका हांगा हाडलो एक काम दिलें देवान म्हाका आनी एक व्हडलें काम दिलें ताच्या मागीर हांवें व्हडलें काम दिलें आनी मागीर हांव तो सुपरवायझर जावन जालो म्हाका बरो सांबाळ मेळ्ळो आनी म्हजें जागो खणयलो हांवें तोट खणयलो हांवें आनी मस्त कृशी आनी परत बरी जाली. देवान म्हाका तें तोट दिलें देवान म्हाका उदक दिलें हांवें बोरवेल खणटाना देवान उदक दिलें देवान म्हाका ह्या हांगा इतल्या अंतर कांय नातलें म्हाका आतां इतल्या लाखांचो इतल्या करोडांचो म्हाका देवान धनी केला समी केलें देवान दिल्लें म्हणटाय गे तूं एक दीस म्हणी ह्या कुड्यान म्हळ्यार ताणें ताका म्हळें तुका व्हड ताका देवळांतलो भायर उडयलो ताका भायर उडयल्यार ताणें म्हळें घालें म्हाका तोच कारण तोच जेजू ताणेंच म्हाका गूण केलो ताणेंच म्हाका दीस दिली आज हांव बरो जालो ताचेच वरवीं. तूं सांगताय गी हांव सांगताय तूं कन्विन्स जालें गी इट इज तूं एकच म्हणटा इट इज वय तोच तो कन्विन्स जाला फुल्ल कन्विन्स जाला तूं कन्विन्स जाला गी बा ताणेंच म्हाका गूण केलें तूं कन्विन्स जाला गी. देखून ती समारित्याची बायले कडेन परच्या आयतारा समारित्याच्या बायले कडेन कितलो त्या स्त्रिये कडेन जेजू कितलो उलोवन रावलो कितलें संभाशणें उलयलो आज ह्या कुर्ड्या कडेन कितलो उलयलो जेजू येदो व्हडलें वासाप कांय ल्हान वासाप गी येदो व्हडलें वासाप. ताच्या उपरांत येवच्या आयतारा लाजारासाच्या भयणी कडेन मार्ता मेरी कडेन लाजारासा कडेन जेजू कितलो संभाशण करता म्हणून केदो व्हडलें वासाप येवच्या आयताराचें कितें म्हळ्यार ती म्हाका ती ग्रेट ती महान व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार ताणें जिणी बदलिली तांची जिणी नवी केली जेजूचे उतार आयकून तांची जिणी नवी केली तांणी. देखून तांचे कळ्ळें म्हळ्यार ती तांची नवी जाली कळ्ळें म्हळ्यार जेजूच्या त्या पवित्र स्पर्शान जेजूच्या त्या भोव मोवाळ उतरांनी आनी ताच्या काकुळटेन मोगान भरिल्ल्या त्या तांचे दिश्ट पडल्या वेळार तांची जिणी बदलली नवी जाली. ताची दयाळ कुरपेच्या उतरांनी ताच्या कन्सोलिंग टच म्हणटा आमी ताच्या बुजोवच्या त्या ताणें आप स्पर्शा वरवीं तांची जिणींत बदलली. वय ताका पळयतना तुका कितें बगता म्हाका इसारी जे ताचे कडेन त्या समारित्याच्या स्त्रिये कडेन इसारी हांव बगता आनी त्या गूण जाल्ल्या कुड्या लागीं दिसच्या कुड्या लागीं इसारीचे म्हाका ताका पळयतना जेजूक बगता तुका कितें बगलें ताका पळयतना तुका कितें बगलें आनी ताणें उलयतना तुका कितें बगलें ताणें पळयतना उलयतना काल जालें तुका कशें तुका बगलें तें म्हाका सांगा म्हणून. सोमी आमचे दोळे आपडून दी आनी दिसांतल्यो काळजांत आमच्या मस्त दुखी आसात दिसांतल्यो दुखी वय त्यो दिसांतल्यो दुखी आसात. देखून त्यो सगळ्यो आसल्यो दुखी जेजू पळोवंक जेजूक त्यो बेठोवंक म्हजें काळीज हाडू जावं म्हजी दूख म्हजी खंत म्हजी बेजाराय ती सोमी हालू करूं दी म्हणून. आनी ताणें म्हाका मस्त बेसांवां दिल्यांत पयलें म्हजे कडेन काम नासलें हांव कुवेट वचोना
आमच्या घरांत घर नातलें, आमची सगळी नातली, बांयत उदक नातलें, म्हजे कडेन कार नातलें, कितलीं बेसांव आतां पुरा दिल्यां देवान म्हाका, हें पुरा दिलां. घर नातलें धरलें, टॅरसाचें घर म्हाका दिलां, भुरग्यांक शिकाप दिलां, हें सगळें ताणें दिल्लीं बेसांवां. हीं बेसांवां पळोवंक म्हज्या काळजाक तेन्ना आपली जें म्हाका आशा दिसता, ही आशा दिसता. वय काळीज उक्तें करून ध्यान करूंक तीं बेसांवां, तीं काकूळटो आमी ध्यान करचें, आमी नियाळ करचें, आठव करचें. ताणें दिल्लीं सगळीं बेसांवां, काळीज म्हजें आपण ताणें उक्तें करून ताणें दिल्लीं बेसांवां म्हाका बगायचें, म्हज्या जिणेंत बगायचें. त्या वेळार ताणें जिणेंत बगलें जाल्यार, म्हज्या जिणेंत ताणें दिल्लीं बेसांवां बगलीं जाल्यार ताचे वरतें देणें म्हाका खंयचें ना. देखून तीं बेसांवां बगूंक सरस्वती देव आमकां समेस्तां फाव करून दी. आमेन. हालेलुया.